नमस्कार येवकार गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. दोन सप्टेंबराक दनपार 11 जावन 50 मिनटांचेर मिशन आदित्य L1चे लॉन्चिंग. सूर्याचे कक्षे मेरेन यानाचो 15 लाख किलोमीटर प्रवास. चंद्रा परस 4 पटीन मायज. चंद्रा उपरांत भारत सूर्य मोहिमेचेर. चवथीच्या मुहूर्तार जिओ एअर फायबर लॉन्च. डिसेंबर मेरेन सगळ्याक 5G. जिओ इन्शुरन्सांतय जिओचो 2047 विकसीत भारता खातीर उलो. रिलायन्साच्या वर्सुकी आमसभेत अंबानीची घोषणा. प्रधानमंत्री मोदीन रोजगार मेळाव्यांत वाटली 51,000 जॉब लेटरां. 2030 मेरेन पर्यटन मळाचो वांटो 20 लाख कोटी मायज आसतलो. दरेक मळार उदरगतीक नीट. प्रधानमंत्री उलयलो. भोमा रस्त्याक 4च घरां वतात. तांकां 300 स्क्वेअर मीटर जमीन. घर बांदूंक पयशे म्हणटा मंत्री काब्राल. भोमा हायवे रुंदीकरणाचे मिडियाक प्रेझेंटेशन. सर्वे 7तली घरां खंय सेफ. गोंय इंडियात मात इंडिया अजून गोंयांत पावना. विजय महाआघाडीचेर हेड ऑन. गोंयांत युनायटेड ऑपोजिशन ना. काँग्रेस वर्क इन प्रोग्रेस. गोंयकार खंय काँग्रेसीक पातेना. गिरायकाच्या हक्काचे रक्षणाक गोंय सरकार नेमता फ्लायिंग स्क्वॉड. गिरायक हक्क कावन्सिलाची पयली बसका. कागाळी आयकूंक उपसमिती. मंत्री रवी उलयलो. आर्थिक सामानाचे चोरयेच्या प्रकरणात वास्को पुलिसांनी दुबावान धरिल्ले तिगूय चोरूच. तेवटेन सड्यार PWDचे 13 लाखांच्या सामानाची चोरयेची केसय क्रॅक. घरमंत्री अमित शहाचे अध्यक्षते सकयल गांधीनगर गुजरातांत 26वी पश्चिम विभागीय परिशद. गोंयचो मुख्यमंत्री वांटेकार. इन्फ्रास्ट्रक्चर, उदका पुरवण, मायनिंग, पर्यावरण आनी रानाच्या इश्यूचेर चर्चा. करमळे धड्यार खून. नायलॉनाच्या दोरयेन फाटले वटेन हातपांय बांदून फातर बांदून तळ्यांत उडयल्लो. सोंपलो तो उत्तर प्रदेशाचो चंद्रिका उर्फ गब्बर साहानी. मिशन आदित्य L1 लॉन्चाचो मुहूर्त थारलो. 2 सप्टेंबराक सकाळीं 11 जावन 50 मिनटांचेर श्रीहरिकोटांतल्या सतीश धवन स्पेस सेंटरांत PSLV वरवीं लॉन्चिंग. इस्रोची घोशणा. 15 लाख किलोमिटरांचो प्रवास करून यान सुर्याचे कक्षेंत पावतलें. अंतर चंद्रा परस 4 पटीन मायज. थंयच्यान सुर्याचो अभ्यास करतले. भारताची पयलीच सूर्य मोहीम. चवथीच्या मुहूर्तार जिओ एअर फायबर लॉन्च. रिलायन्स इंडस्ट्रीचे वर्सुकी आमसभेत घोशणा. 2035 मेरेन नेट झिरो कार्बन एमिशन. रिलायन्साची मोख. कंपनीन अंदू 2,60,000 नवे रोजगार दिलो. डिसेंबर मेरेन सगळ्याक 5G. रिलायन्स इन्शुरन्सांतय. 2047 मेरेन विकसीत भारताचो मुकेश अंबानीचो AGMांत उलो. अनंत, आकाश, ईशा तिगाय रिलायन्स बोर्डाचेर. Reliance set new records in creating employment for Indians with the addition of 2.6 lakh jobs across all our businesses during the year. The total number of our on-roll employees is nearly 3.9 lakhs. The number of indirect livelihood opportunities we have created is many times larger. Today, I am delighted to announce that Jio Air Fiber will launch on the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi on 19th September, giving us another avenue for customer value and revenue growth in the untapped Indian home segment. The company has provided JFS with a strong capital foundation to build a best-in-class, trusted financial services enterprise and achieve rapid growth.
Reliance has capitalized JFS with a net worth of rupees 1,20,000 crores to create one of the world's highest capitalized financial services platforms at inception. At least 100 gigawatt of renewable energy generation by 2030. Friends, our concurrent priority is to set up a battery gigafactory by 2026. Now it is the time for all of us in the business community to work together as a grand coalition to transform India into a fully developed nation by 2047. A prosperous India in which no Indian and no region will be left behind. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन रोजगार मेळाव्यांत 51,000 जॉब लेटरां वांटलीं. हो 8वो मेळावो. आतां मेरेन जॉबाची सुमार 5.5 लाख मायज लेटरां दिल्यांत. 9 वर्सांत केल्ल्या कामाचो परिणाम दिसता. देश सगळ्या मळांनी उदरगत करता. 2030 मेरेन टुरिजम मळाचो वांटो 20 लाख कोटींर पावतलो. 13 ते 14 कोटी लोकांक नवो रोजगार मेळटलो. प्रधानमंत्री उलयलो. भारत में आज इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है. पिछले 9 साल में केंद्र सरकार ने 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए हैं. इससे देश भर में कनेक्टिविटी का विस्तार तो हो ही रहा है. इसने पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में नई संभावनाओं को जन्म दिया है. और नई संभावनाओं का सीधा मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके बनते जा रहे हैं. 2030 तक हमारी अर्थव्यवस्था में टूरिज्म सेक्टर का योगदान 20 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा होने का अनुमान है. माना जा रहा है कि अकेले इस इंडस्ट्री से 13 से 14 करोड़ लोगों को नए रोजगार की संभावना बढ़ने वाली है. इन सारे उदाहरणों से आप समझ कर सकते हैं कि भारत का विकास सिर्फ नंबर की रेस नहीं है. इस विकास का भारत के हर नागरिक के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा. गोंय इंडियांत आसा, मात इंडिया गोंयांत अजून मेरेन पाविल्ली ना. काँग्रेसीचें वर्क इन प्रोग्रेस. मात काँग्रेसवाले उठ सूट बीजेपीत वचूंक लागिल्ल्यान लोक खंय तांकां पात्याना. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय हेड ऑन. गोंयांत युनायटेड ऑपोजिशन ना. विधानसभेत काय पक्षांचे एकलाच चालू. आपणे टीम गोवा म्हणपूच सोडून दिलां म्हणून विजय उलयला. एक गजाल म्हाका मुद्दम विचारची दिसता की आमी ओपोजिशन युनिटीचेर उलयल्ले जेन्ना अधिवेशनाच्या पयलीं तुमी आयिल्ले. यू आर होपफूल की पर्याय कितें आहा, आज आमी एकठांय येवंक जाय. पण ते तितले बरे तरेन हावसांक जातना आमकां दिसली ना. मदीं मदीं तुमी उलयतनाय बी मातशी आडमेळी तुमच्याच वटेच्यान हाडपाचो प्रयत्न जातालो. कोण कोणाक कातर मारता तेंच कळनाशिल्लें केन्ना केन्नाय. आर यू डिसअपॉइंटेड that you wanted, you're hopeful of a opposition unity, but जायना म्हणटा. No, I was very clear that there is no opposition unity in the house. Even though we are on the same side, that is not called unity. Unity म्हणटा ती टीम गोवा जी उलयता ती ह्या टर्मान हांवें टीम गोवा उलोवपाचें बंद केल्लें. कित्याक थोडे पक्ष अशे आहा की ते एकला चलोच उलयतात आनी ते जे म्हणसर एकला चलो उलयतले ते म्हणसर ऑपोजिशन युनिटी जावंक शकची ना. तुम्ही लास्ट टाइम म्हणिल्लें की युनिटी जावपाक जाय. 1-2 आठवड्या पयलीं तुमी स्टेटमेंट केलें की युनिटी जावपाक जाय. जातली अशी दिसता ही सगळी परिस्थिती पयली. आतां लोकसभेचें इलेक्शन 9 म्हयन्याचेर येवना. ना, लोकसभेचें गोंय इंडियेन आहा पूण इंडिया अजून गोंयांत पावूंक ना. ऑपोजिशन युनिटी इज नाव इंडिया न्ही. इंडिया ब्लॉक तो अजून गोंयां पावूंक ना. जेन्ना पावतलो
तेन्ना आमकां कळटलें ओपोजिशन युनिटी आसा वो ना ती. आर यू हॅपी विथ द वे काँग्रेस इज फंक्शनिंग? कारण एक प्रश्न हांव कित्याक विचारतो की हरशी तुमी म्हणपाक शकतात की तो तांचो इंटरनल प्रश्न तें. आतां इलेक्शन जेन्ना 9 म्हयन्याचेर पावलां आनी प्रिन्सिपल ओपोजिशन काँग्रेस, तुमी फालीं इंडिया हें सामकें एब्रिवेशन बी म्हळें, तरी गोंया भितर लास्टाक कितें की इंडियेचे कोण ते बाकीचे पक्ष येवन काय हांगा तुगेली लोकसभा वेंचणूक झगडपाक शकचे ना. कितें आहा तें काँग्रेसीन आनी तुमी करपाचें. आर यू हॅपी? डू यू थिंक काँग्रेस इज गियरिंग अप? No, Congress at the moment is a work in progress. Congress cannot be said to be ready for a fight. प्रोग्रेस हो शब्द वापरतात. Progress asa kidak they have got to come to terms with the fact that Congress may not be trusted by the people of Goa easily. Individuals may be trusted. By and large, Congressचे आज भावार्थ मातसो गोंयांत हल्ला. कित्याक काँग्रेस निवडून येवन मागीर बीजेपीन वता. हें जाल्लें आहा. आनी होच प्रोपगंडा होच मुद्दो दुसरो पक्ष दाखयता की हे निवडून येता आनी ते थंय वतात. भोमा रस्त्याक 4च घरां वतात. तांकां 300 स्क्वेअर मीटर जमीन आनी घर बांदूंक पयशे दितले. PWD मंत्री काब्राल सांगतात. भोमा हायवे रुंदीकरणा विशीं ताणें मिडियाक प्रेजेंटेशन दाखयलें. सर्वे नंबर 7तल्या 64 घरांक नोटीस पावल्या. तीं घरां खंय वचची ना. 1992 संपादत केल्ले जमनीर अतिक्रमण केल्ल्याची स्ट्रक्चरां मात खंय वतलीं. सर्वे नंबर 6 जातून ही सर्वे बाउंड्री दिसची पडटा पळय, ही सर्वे बाउंड्री आनी ही सर्वे नंबर 6ची सर्वे बाउंड्री हांगा वयता. म्हण ही लॅड लायनी जर दिसता पळय हे एक्विशनाक घातला हांगा न्ही. देवळां आमची हे म्हाका दिसता म्हादेवाचें देवूळ आनी हे सतेरी देवूळ. ही जी बोवाळ करता पळय हे 2 देवळांची नांवान घेवन ते करता पळय एक्विशन आमी करता पळय हांगा. हे सायडीन एक कुडको एक्वायर करना आमी. ती 4 घरां वयता म्हणटा पळय ती 4 घरां पळय 1 2 3 4 ही 4 घरां वयता पळय. सारकें क्लियर असो दिसता तुमकां पत्रकार भाव आमच्या. ही 4 घरां 1 2 3 4 हे सायडीन आमी येना. सगळें एक्विशन हे सायडीन गोवनमेंट. आतां तितू भितर ही जी एक्विशन तुमी लायन पळयता हे सगळे हिंगा ती थोडी घरां आशिल्ली पयलीं मोडलेली आसा. हांगा ना घरां बोमकार कोणी फॅमिली घरां मोडलेली आहा. पण हे जे एक्विशन आसा हे 92 केल्लें हांगा पासून. हे जे सगळें दिसता पळय तुमकां हे 92 एक्विशन केल्लें. आतां करूंक ना. आनी एक्विशन करतरी हे एक्वायर्ड हे गाडे आनी एक्सटेंशन जाल्लें आसा तें मोडटलें. तितू भितर आमी एरिया तांकां 4 घरां 300 स्क्वेअर मीटर अलॉट करतले घरां बांदपाक. कित्याक आमी तांकां पयशे दितले थोडे. बेज ऑन दॅट तेणी तांकां घरां बांदपाक आमी तांकां अलॉट करतले. कोण आसता पळय तेंच्या सगळ्यांक नांवां घालूंक पडटा. आनी जेन्ना फायनल नोटिफिकेशन जाता पळय तेन्ना वी ड्रॉप दॅट and we only acquired this red line जी आता आमी दाखयला पळय. दिस इज द एक्विशन लायन न्हू. So basically what you are trying to say is survey number 6 and सगळ्यांक नोटीस धाडला. ऑटोमॅटिकली सगळ्यांक वयता. सगळ्यांक वयता. And those but those will be dropped out. दिस विल बी ड्रॉप बिकॉज दे आर नॉट कमिंग एक्विशन. हे तांबडी लायन घातल्या पळय ही एक्विशन. गिरायकांच्या हक्कांची राखण करूंक राज्य सरकार फ्लायिंग स्क्वॉड नेमतलो. नागरी पुरवण मंत्री रवीन घोशणा केल्या. गिरायकांक जावपी त्रासांचेर चर्चा करूंक राज्य गिरायक हक्क राखण कावन्सिलाची पयली बसका जाली. गिरायकांच्यो कागाळी आयकूंक उपसमिती नेमतले म्हणून रवी उलयला. आमची हे धाडटले आमी चेक करपाक फ्लायिंग स्क्वॉड सॉरी ते धाडटले आनी ते सगळे तरेचे रेड मारतले. खंय कितें चल्लां कितें इलिगल जालां कोणा रेट कोणी हें करतात कोण रेट चड लायता आनी कमी हें बांदगडी करता अशें खुबशे हें आसा ते सगळे तरेचे आमी इम्प्लिमेंट करपाक पळयतले. 8 सप्टेंबराक ग्राहक साक्षरता दीस मनोवचो म्हूण कावन्सिलाच्या वांगड्यांनी प्रस्ताव दवरला. एक म्हयन्या भितर एक थाराव जातलो की ट्रेनिंग चालू करप कशें ई फायल करप. म्हणजे कोण तरी मनीस आसतलो थंय हेल्प करपाक गिरायकाक तें ई फायलिंग करपाक कळ्ळें. दुसरें सगळे स्टाफाक ट्रेनिंग दिवप. म्हणजे कोर्टाच्या स्टाफाक बी ती नवे सिस्टम कशें हे हँडल करपाचें. आमी वर्ल्ड कन्झ्युमर डे स्टेट कन्झ्युमर डे नॅशनल आमी मनयता. पण आमी एक प्रपोजल आयज घातला की सप्टेंबराचो 8 तारीख जो आसा लिटरसी डे म्हणजे कितें कन्झ्युमर लिटरसी गिरायकाक कायदो कसो वाचचो. जशें आमी बसीन म्हणटा लेडीज ओन्ली तो कायदो खुबशे लोकांक खबर ना. सिनियर सिटीजन ओन्ली म्हणून हे खुबशे बरयल्लें आसता. दुसरें कंप्लेन कसो बरोवपाचो.
खुबशा लोकांक खबर ना, खबर की व्हडलें कितें बरोवपा जायना, एक पॅराग्राफा भितर बरोवपाक शकता. सो ह्या विशयाचेर बरी चर्चा जाली आनी तेजे उपरांत फ्लायींग स्क्वॉड स्थापन करपाक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गृहमंत्री अमित शहाच्या अध्यक्षते सकयल गुजराताच्या गांधीनगरात 26वी पश्चिम विभागीय परिशद जाली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतय परिशदेंत वांटेकार जाल्लो. इन्फ्रास्ट्रक्चर, उदका पुरवण, मायनिंग, पर्यावरण आनी रानां तशेंच प्रादेशीक राष्ट्रीय इश्यूचेरय परिशदेंत चर्चा जाली. दुबावा वेल्यान धरिल्ल्या कडच्यान वास्को भलत्याच चोरयेचें प्रकरण भायर सरलें. रातीं गस्त घालतना जॉगर्स पार्का लागसार 3 जाण दुबावीत सापडले. पोलीस स्टेशनार व्हरून आर्थीक सामानाचे चोरये विशीं चवकशी करतनाच तांणी सड्यावेल्या PWD क्वॉर्टर्सांत सुमार 13 लाखांच्या सामानाचे चोरयेची कबुली दिली. बिल्लाच्या स्क्रॅप यार्डांतल्यान सामान जप्त. अँटिक सामानांचे चोरयेचे प्रकरणात तपास करपी वास्को पुलिसांनी पेट्रोलिंगा वेळार चिखले सर्कला कडेन दुबावा वेल्यान तिगांक धरले. तपास केल्या उपरांत तिगूय चोर म्हूण सिद्ध. तांणी चोरी कबूल केली, मात भलतीच. 4 दिसां फाटीं सड्यावेल्या PWD क्वॉर्टर्सांतले गोदावांतल्यान तांणी वॉटर सप्लाय फिटिंगाचे 12,85,000 सामान चोरिल्ले. ते सामान बिर्लांतले एका स्क्रॅप यार्डांत दवरिल्ले. पुलिसांनी ते रिकवर केले. PWDनी ते तांचे सामान म्हूण सांगलां. चोरी म्हाका दिसता आमकां कळ्ळां की 24 तारखेर जेन्ना आमकां सामान हाडपाक गेल्ले पळय आमी तेन्ना की अशें जालां. म्हणून 1-2 दीस पयलीं चोरी जाल्ली आसूं शकता. वास्को पुलिसांनी ह्या प्रकरणात नागू गोलार, ऑल्बा राठोड आणि अप्पन्ना राठोड हांकां धरून मुरगांव पुलिसेचे स्वाधीन केले. Further, they informed that they have kept the said items, material, stolen material. That's one of the scrapyard at Villa. So we took them and we proceeded to the scrapyard and we raided the scrapyard. So where we found all the materials which were stolen by them from the PWD quarters. So and we managed to recover the said items under our Panchanama and we arrested all the 3 persons under section 41 CRPC. And Manguba police station has also registered the crime in this regard. So further now we will hand over these culprits, accused persons along with the property to Manguba police station for further investigation. प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक. करमळे धड्यार खून. नायलॉन दोरयेन फाटले वटेन हातपांय बांदून ताका फातर बांदून तळ्यांत उडयल्लो. तळ्यांत बॉडी आसा म्हूण कळटनाच पोन्ने गोंयच्या पुलिसेन पंचनामो करून बॉडी GMCत धाडल्या. सोंपलो तो चंद्रिका उर्फ गब्बर साहनी, मूळ उत्तर प्रदेशांतलो. खुनाच्या दुबावान पुलीस तपास करतात. फोंडे वाठारांतल्या एका हायस्कुलांत PT शिक्षकान अल्पवयीन चलयेचो विनयभंग केला म्हूण आरजीची म्हाड्डोळ पुलिसां कडेन कागाळ. तें चली सराक भिवन हायस्कुलांत वचना म्हणून दावो. बेटी बचाव बेटी पढाव म्हणटल्या सरकारान त्या शिक्षकाचेर आनी हायस्कूल वेवस्थापनाचेर एक्शन घेवची म्हूण आरजी मागता. पुलिसांनी FIR केला. पुलीस PE टिचराक सोदतात. कंप्लेन केल्या ती कंप्लेन त्या भुरग्याच्या हँडरायटिंगान आसा. म्हणल्यार तेजे खंयचोच प्रेशर येना. ती कंप्लेन ताणें क्लियरली बरयला. ताका खंय खंय हात लायलो हें किळस येवपा सारकें. जेन्ना तें आमी आयकता जावं वाचता तेन्ना तें वाचून आमी जेन्ना तुमी आशिल्ले भितर PSI साहेबाक ताकाय तें हें दिसलें म्हणून तेणें म्हणपाक लागलो पूण हेजे कडेन उलयता पूण आमी थंय रावतले. आयज पर्यंत तो स्कुलान येता आनी स्कुलान ते भुरगे वचना. ही गजाल आमच्या कानार पडल्या आनी ते स्कुलाचे भुरगे आनी तेजी भयण हे केदो व्हडलो इफेक्ट पळया. ते लागून म्हणटा की मॅनेजमेंट जर एक्शन घेना जाल्यार आमी फुडले हेजे करतले आनी हें लेटर आमी वयर बरें पावयतले. PMO कडेन लेटर पावयतले. कित्याक तेजेच नारे आसा तेजेच हितूनच्यान आयज मन की बात आयकता आमी आनी ताका लागून हें आमी वयर बरें पावयतले. श्रीपाद भाऊक इतक्याच लागून रिक्वेस्ट केला की ते स्कूल आसा ते तेज्या कोण तरी रिलेटिव्हाचे भितर आसा त्या लागून ताका रिक्वेस्ट केला. आनी तो हांगचो खासदार फोंडे तालुक्यान जे इश्कोलान एक वायट प्रकार घडलेलो आसा आनी जाल्ल्या प्रकाराचो आमी सामको निशेध करतात आनी हेजेर जे थोरो इन्क्वायरी जावपाक जाय. म्हणजे खंयच हांगा राजकीय जावं बाकीचे कसल्योच प्रेशरायज गजाली जावपाक जायना. जे एक्शन स्कुलांतल्यान जावपाक जाय आसली तें जावंक ना म्हणून खूब दूख लागता. भुरग्यान कंप्लेन केलें कांयच एक्शन जावंक ना. मजगती म्हाड्डोळ पुलिसांनी मायनर चलयेच्या विनयभंगाच्या केशीत PT सराड FIR नोंद केला. पुलीस फुडलो तपास करतात. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. मडगांवचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकाराचो U-टर्न. तो खुर्ची सोडिना. मडगांवच्या आमदारा कडेन उलोवन सगळें मेकळें.
नगराध्यक्ष म्हणून काम करीत रावतलो म्हूण शिरोडकार पॅचअपा उपरांत मिडिया कडेन उलयलो. आतां खंय ताच्या कामाची पद्दत बदलतली. कांय इंजिनियर फूट घालूंक यत्न करतात, तांचेर खंय एक्शन जावंक जाय. मागीर म्हाका कळ्ळें थंय चीफ ऑफिसर आशिल्लो, एम.ई. आशिल्लो, सगळे जे आशिल्लो, सगळे बाकी कोण कोण सगळे स्टाफ आशिल्ले आनी आमदार मिटींग आशिल्ली. आतां म्हाका मातशें तें हर्ट जालें, कित्याक चॅरपर्सन मडगांवचे तर म्युनिसिपालिटी इश्यू थंय समज करतात आनी समज इश्यू डिस्कस करता आनी चॅरपर्सन ना म्हणटकीर म्हाका मातशें हर्ट जालें. त्या दिसा हांवें आमदाराक फोन केलो. म्हाका तें हर्ट जालें. आय एम व्हेरी मच हर्ट टुडे दॅट डे. पूण कितें आसा, आतां आनी काल क्लॅरिफाय केलें. कोणें तरी एक हें घातलां की हांव सीओ आमचो अत्यंत बरो मनीस. सीओचेर डिस्प्यूट बिस्प्यूट ते सीओचेर तुमी कोणें कितें सीओचेर आनी म्हज्या केन्ना बरयनाकात, कित्याक इज अ व्हेरी नायस जंटलमॅन, गूड ऑफिसर. गोंयच्या रस्त्यांचेर येरादारीची बेशिस्त नवी न्ही. प्रकरण एआयचे ताकी भायर. मेरशे जंक्शनार ट्रॅफिक सिग्नलार स्टॉप लायन मोडून गाडयेकार आपल्याक जाय तश्यो गाडयो उब्यो करतात. थंय एआय सिग्नल. अशे तरेन नेम मोडप नित्याचें जाल्ल्यान दिसपट्टे कितलेशाच जाणांक तालांव वतात. मात सुदारणा कांयच ना. खूबदां आमी सरकाराक ब्लेम करता की सरकार खंय ना खंय तरी चुकता. सारकें आसा की जेन्ना सरकार चुकता तेन्ना आमी सरकाराक तें दाखोवन दिवपाकूच जाय. पूण आमी ह्या देशाचे तशेंच ह्या गोंयचे बरे नागरीक म्हणून आमी कितें करता काय म्हणून आमी खंय ना खंय तरी आमी केन्ना ना केन्ना तरी चुकता. आनी म्हाका दिसता तेजेच एग्जाम्पल म्हणटा तें हें जें म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता, मेरशे जंक्शन जें आसा तेंच तेजें एक व्हडलें एग्जाम्पल. कारण तुमी पळोवपाक शकता म्हाज्या फाटल्यान त्यो गाडयो दिसता त्यो खंय पावल्या. एक्चुली जर तुमी पळयत जाल्यार सिग्नल जेन्ना पडटा तेन्ना म्हाज्या फाटल्यान अथंय जी एक गाडी रावल्या थंयसर स्टॉप म्हणून जी लायन आसता ती थंयसर आसा. आमी तुमकां दाखयता. हांगा पळया, हांगासर स्टॉप म्हणून हांगासर आसा हेजे फाटल्यान. हांगासर गाडयो एक्चुली रावपाक जाय, पूण हांगासर आमी पळयता जाल्यार सगळ्यो गाडयो ती लायन क्रॉस करून फुडें वता. आनी जेन्ना आमी म्हाका दिसता की आमी सरकाराक खंयच्या ना खंयच्या गजालीक ब्लेम करता तेन्ना स्वता एक बरो नागरीक म्हणून आमचें हें कर्तव्य आसता की जे रुल्स आसा ते आमी स्वता फॉलो करपाक जाय. पूण जेन्ना आमी हांगासर येता तेन्ना हांगा पळयत जाल्यार सगळ्यो गाडयो फुडें पडल्या. सर आमकां पळयता. सर तुमकां विचारतलो हांव, तुमी सद्या एक रूल ब्रेक केला, कळटा तुमकां? स्टॉप म्हणून थंय फाटल्यान आसा सायन, जो लायन आसा थंय, तुमी ती लायन क्रॉस करून फुडें पावल्या. कितें जाता, ते गाडयो सरळ वचत रावतात न्ही, त्यामुळे तेजेर वचप जाता. सो ट्रॅफिक सुटलां प्लीज. आनी तशेंच म्हणटा जे हें सिग्नल आसा हांगासर, हें सिग्नल खंय एआय सिग्नल. खुबशे लोक म्हाका दिसता ह्याच सिग्नलाचेर जो ट्रॅफिक रूल आसा तो हांगासर तोडटा. बारीकसो इन्फॉर्मेटीव असो व्हिडिओ आशिल्लो, कोणाक आमी व्हडलेशें ब्लेम करिना, पूण एक बरे नागरीक म्हणून म्हाका दिसता आमी हें सगळें सांबाळून ही जबाबदारी जी आसा ती आमी घेवंक जाय. स्टुडंटा खातीर शिरीश कुंकळकार वांगडा हांव स्वप्नील तारी. वॉक फॉर अ कॉज. शी रिमेन्स द ताजान खासा फॅशन शो घडोवन हाडिल्लो. द वी केअर फावंडेशन कॅन्सर ट्रिटमेंट सेंटराक आदार करपाच्या हितान शायना एनसी आनी अर्चना भोबेन एकठांय हो इव्हेंट स्टायल केलो. फोमेंतो रिसॉर्ट्साची MD अंजू तिमलो कार्यावळीक आशिल्ली. It's a pleasure to have you all with us, and I would like you to be patiently waiting to see all these fantastic models of today that we have, which only means where we women can go and we can do it all. There's nothing impossible. That glamour for a cause has been a passion with me. I have been draping the sari in 54 different styles for over 32 years now. And I say with immense joy that one of my first shows 30 years ago was for Mrs. Timblo at the Siddhartha Goa with Wendell Rodrigues, and it all started in Goa. So I'm happy to be back here. It's especially went for me at my personal journey. I was misdiagnosed. So I was from being here in heart at stage 3 for a very serious aggressive form of cancer, which was like 8 months to a year to live. And if I did nothing, so I told my doctor and I laughed at my husband and I said, I'm going to beat this. It is the most expensive treatment to keep a person alive. So I'm grateful that Shaina is helping We Care to raise funds for those families that need support. It's very important.
गोवा प्रो लिगाचे दुसरे मॅचींत सेजा फुटबॉल अकादमीन यंग बॉयज ऑफ टॉकाक 4-0 गोलांनी धाडायले. धुळेर ग्राउंडार पयल्या राउंडाच्या मॅचींत सेजा अकादमीन 4थ्या मिनटाक गोल मारून बरी सुरवात केल्ली. पयल्या हाफा मेरेन यंग बॉयजान बरी फायट दिल्ली. दुसऱ्या हाफांत सेजान धडाधड 3 गोल मारून मोठें जैत जोडलें. गोवा प्रो लीग सध्या चालू आसा आनी सध्या तेंचो राउंड 1 चालू आसा आनी तेतून आयज गेम आशिल्ली ती म्हणल्यार सेजा फुटबॉल अकॅडमी वर्सीस यंग बॉयज ऑफ टोमका. यंग बॉयज ऑफ टोमका जेंका प्रमोशन जावन ते सध्या प्रमोट जावन ते प्रो लिगान पावले आसा तेंचे मदें सेजा फुटबॉल अकॅडमी आज गेम आशिल्ली. पूण सेजा फुटबॉल अकॅडमी खूब स्ट्रॉंग दिसली. तेंच्यांनी यंग बॉयज ऑफ टोमकाचे 4 गोली मारून सध्या टेबल टॉपर आसा. आयज सेकंडूच गेम आशिल्ली अशें फुडें रावंड आसा आनी खूब गेम उरल्या. सो पळोवया फुडें कशें टेबल कशें मूव जातलें तें. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.